Tursus has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 8286938286. गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनान तालिगांव पंचायतीच्या जनरल इलेक्शनाचे शेड्यूल जाहीर केला. जशें पयलीं सांगलेलें 28 एप्रिलाक वोटींग जातलें. ह्या पयलीं कमिशनान सगळ्या वार्डांचे डिलिमिटेशन करून ते नोटिफाय केल्ले. तेजे उपरांत रिजर्वेशन नोटिफाय करून ते अनावन्सूय केल्ले आनी आतां डिटेल शेड्यूल इलेक्शनाचें येयलां. 11 वार्डाच्या ह्या पंचायतीन तेजें रिजर्वेशन अशें आसतलें की ओबीसी खातीर एक वार्ड रिजर्व आहा, तो वार्ड नंबर 1 आहा. बायलां खातीर 4 वार्ड रिजर्व दवरल्या. ते वार्ड असे असतात वार्ड नंबर 3, 4, 6 आणि 9. एस टी खातीर वार्ड नंबर 5 रिजर्व आहा आणि उरलेले 5 वार्ड नंबर 2, 7, 8, 10 आणि 11 हे जनरल आहा. शेड्यूल असे आसतले की 8 एप्रील ते 18 एप्रील ह्या मजगती नॉमिनेशन्स जातली. मागीर तेची स्क्रुटिनी 19 एप्रिलाक दवरल्या. विड्रॉवल 20 एप्रिलाक. पोलिंग म्हणजे वोटींग एक्च्युअल वोटींग 28 एप्रिलाक आणि रोखडेच कावंटींग दुसरे दिसा 29 एप्रिलाक जातले. तालिगांवचे टोटल 11 वार्डाचे पंचायतीन सुमार 19,349 वोटर आहा. 11 वार्ड आणि 11 वार्डा खातीर 26 वार्डांनी 26 बूथ आसतले वोटिंगा खातीर. बॅलट पेपराचेर हे इलेक्शन जातलें आणि प्रत्येक कॅन्डिडेटा खातीर इलेक्शनाचो जो एक्सपेंडिचर लिमीट आहा तो 40,000चो दवरलेला आणि 28 तारखेक सकाळी 8 ते 5 अशें ह्या टायमा मदीं वोटींग जातलें.